नमस्कार, गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. सत्तावीस कॉन्ट्रॅक्टरांक रस्ते दुरुस्ती मेरेन बीड बंदी, 30 इंजिनियरांक नोटीसी. चौकशी मुख्यमंत्री म्हणटा फाटली 20 वर्सां जाले ना, आता PWD घालतात जाग्यार. कोळशा प्रदूषणाचो प्रश्न दोम बांधल्या उपरांत खंय 90% सुट्टलो. MPT JSWचे बर्थ 5 आणि 7 डोमाचे काम सुरू. अदानीची जाग ना, खासा रिपोर्ट. कारवार खुनाचे केशीतलो मुखेल आरोपी गुरुप्रसाद राणे बुडून मरण. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मंगळारा मांडवीत. गुरुप्रसादाची बॉडी, तिघांक अटक. सुपारे विशीं तांची चौकशी. वाड्यावेली 545 घरां कायदेशीर करूंक माविनाक जिताचो हाऊसिंग बोर्डा वरवीं आधार. माविन म्हणटा प्रश्न हुमकाळा, थंय रावता ते पालिकेचे कामगार. म्हापसा सब रजिस्ट्रारांतल्यान सेलडीडांची केस आजून क्रॅक जायना. भितरल्यांचे कर्म. पुलिसांक दुबाव. बीड चोरिल्ल्यो फायली दिल्यो. CCTV फुटेज दिना. नायट पेट्रोलिंगाचेर म्हापशा ज्वेलरी शॉप लुटपी सापडले. दुबावितांचो अलर्ट. PSIन काडिल्लो फोटो. चौगांक राजस्थानात उखलले. कोट्यांच्यो वस्ती रिकवर. आणि दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलाक जाय इन्फ्रा अपग्रेडेशन. आनीक वैजकीय सुविधा. मंत्र्याची अकस्मात विजीट. स्टाफ वाडोवपाक खंय मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा. सिलिंडर चोरपी एकल्याक फोंडे पुलिसांनी धरिल्लो. चौकशेत आनीक 4 सापडले. गोंयभर देवळांनी चोरयांची कबुली. गाडयांच्यो बॅटरी आनी हेर सामान जप्त. फुडल्या 20 वर्सांचो विचार करून PWDचे प्लॅनिंग. फोंडकुलांची चाळण जाल्ल्या रस्त्यांचेर PWD मंत्री प्रमोद सावंतान खात्याची बसका घेतली. पाड जाल्ले रस्ते जाग्यार घाली मेरेन 27 कॉन्ट्रॅक्टरांक टेंडराक बीड करूंक मेळची ना. 30 इंजिनियरांक शोकॉज नोटीसी. विजिलन्स चौकशी. फाटली 20 वर्सांत खंय सारखे लक्ष दिले ना. 27 कॉन्ट्रॅक्टरांक जांकां शोकॉज आमी इश्यू केल्ले, त्या 27 कॉन्ट्रॅक्टरांनी रिइन्स्टेट रोड परत करिसर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडात जितके रोड आसले तितके तांकां परत टेंडरींग करपाक बॅन केला. हेन्स फोर्थ जो पर्यंत रस्ते रिइन्स्टेट जायना तो पर्यंत तांकां दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक बीड करपाक मेळचें ना, नवीन काम घेवपाक मेळचें ना. अप्रॉक्सिमेटली आतां पर्यंत 30 इंजिनियरांक EE आनी JE तांकां शोकॉज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो शोकॉज इश्यू केल्यो आनी त्यो शोकॉज इश्यू करून ते तांच्यानी ताचेर विजिलन्सांतल्यान इन्क्वायरी जातली. वेळ पडलो जाल्यार इट वील मायनर पेनल्टी किंवा मेजर पेनल्टी आसा जाल्यार मेजर पेनल्टी जातली. इन फ्युचर तांचें जें प्रमोशन आसता पळय न्ही त्या प्रमोशनाक सुद्दां ही पेनल्टी पडल्या उपरांत इट वील क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो दॅट हाज्या खातीर तांकां डबल शोकॉज थोड्या जाणांक तर 2-2 वयतल्यो. इन्क्लुडींग सिवरेजीचे एक 2-3 कडेन जे आहा पळय न्ही तांचेय कामां मेळ्ळा. सो तांकांय शोकॉज इश्यू केल्ली आसा. ती हे आतां रस्ते जे आसा विदावट डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हाजो 1 टायम मेजर्स हे जे आहा पळय मोटरेबल रोड करपा खातीर टील म्हणजे नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत सगळे रोड हे मोटरेबल करतले. आनी हेन्स फोर्थ आमी पळयता की गेली 15-20 वर्सां खरें म्हणजे डिपार्टमेंटे खंयच्याच मंत्र्यान जाग्यार उडोवंक नासले. पुणूच ज्या पद्दतीन तांची प्रमोशनां जावंक जाय आसली, ज्या पद्दतीन सिस्टम खरें म्हणजे हें चॅक करपाक जाय आसलें, ताका GIS सिस्टम घालपाक जाय आसली, ती घालूंक नासली. हाज्या फुडें ताका GIS सिस्टम घातल्या. रोड करच्या पयलीं किंवा रोड हॉटमिक्स करच्या पयलीं सुद्दां म्हणजे 10 किलोमिटराचो रस्तो आसत जाल्यार ताका एक व्हॅल्यू आसपाक जाय. इफ सपोज 10 किलोमिटराचो रोड एप्रॉक्सिमेटली आमी जर 1-1.5 कोटी रुपयाक करता सगळ्याक तोच आसपाक जाय. जर तो रोड वाडयलो कॉस्ट तेंच्यांनी जाल्यार त्या डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय कित्याक वाडयलो.
हॅन्स फोर्थ ही GIS सिस्टम आम्ही ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतला. म्हणजे मिस्टर तांबा म्हणून लोकल एक स्टार्टअप करतालो आमचो, ताका ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतला. पुराय गोंयांतले सगळे रस्ते हे आमच्या कडेन ऑन बोर्ड आसा. इलेक्ट्रिसिटी, WRD, सिवरेज हे सगळे जाण जे आहा पळय न्हू ते ऑन बोर्ड येतले. रस्तो करच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं सगळ्या जाणांक नोटीस वयतली. रस्तो हॉटमिक्स करच्या पयलीं बी जेंकां कोणाक जर रस्तो कट करपाक जाय जाल्यार विदीन दॅट मंथ त्यांनी तो कट करचो. म्हणजे कोणीय आसूं मागीर ते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक किंवा प्रायवेट आसूं, 1 म्हयन्या उपरांत रोड परत कट करूंक मेळचो ना. तांकां 3 वर्सां रोड कट करपाक रावचें पडटलें. आमकां इन्फॉर्म करिनासतना आनी जर कोणी रोड कट केलो जाल्यार ह्यूज फायन, ह्यूज पेनल्टी ही त्या लोकांक पडटली. इट वील इन लॅक्स, नॉट इन थावजंड्स. इवन दो जर कोणाक परमिशन सुद्दां जाय आसत रोड कट करपाक जाल्यार ते इन लॅक्सांनी पडटले. मुरगांवां कोळशाचें प्रदूषण कंट्रोल करूंक JSW डोम बांदता. बर्थ 5 आनी 6 डोम येतले. पोल्युशनाचो प्रस्न खंय 90% सुट्टलो. मात 7 नंबर कोल बर्थाचेर अदानीची डोमा विशीं जाग मागना. थंयचें प्रदूषण उरला. रेल्वेन कोळसो खंय ताडपत्र्यांनीच पॅक वचपाचो. विक्रमाचो खासा रिपोर्ट. सद्याक प्रुडंट पावला MPTन आणि MPTन पावपाचें एक मुखेल कारण म्हणजे काल एक लॉजिस्टिक्साची एक व्हडली मिटींग जाली आणि ह्या मिटींगेन सहभागी आशिल्ले MPTचे चेअरमॅन डॉक्टर N विनोद कुमार. आणि जेन्ना हे इव्हेंट चलतालो एक टॉपीक आयलो कोळशाचेर. आनी जेन्ना आमी कोळसो म्हणटा, पोर्ट आणि कोळसो आर इंटेग्रल पार्ट, कित्याक कोल हँडलिंग हे पोर्टान जाता. जायते फावट आमी पळयता की सड्या भागा वयले लोक, GT भागा वयले लोक कंटिन्युअसली सांगत असता की कोळशाचें पोल्युशन जाता आणि तांच्या घरान कोल्ड डस्ट येता. आयज आमी टॉपीक जेन्ना MPTन आयला इट्स ओन्ली बिकॉज काल एक मोठें डिस्कशन जालें आणि थंय एक टॉपीक आयलो डोमाचो. थंय खंय ते डोम बांदतले आणि डोम बांदतकर तांच्यांनी अनावन्स केलें की 98% ऑफ द इश्यूज वील बी सॉल्व. पूण आयज प्रुडंटा कडेन आमी जेन्ना एंट्री मारली भितर ह्या स्टोरीन भितर आमचे कडेन एक्सक्लुजीव विज्युअल्स आयिल्ले आसा आणि आमी पळयलां की डोमाचें कन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू जालां. आतां खंयच्यो कंपन्यो हे हँडल करता कोळशाक, कोळसो हँडल करता आमी जे म्हणटा सदां JSW, बट इट इज साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड. SWPL जे आसा हे कोळसो हँडल करता. अदानी आसा हे कोळसो हँडल करता. वेदांता हँडल करता. आणि केन्ना केन्ना डेम्पो ग्रुपूय थोडो कोल हाडटा फॉर गोवा कार्बन. बर्थ नंबर 5 आणि 6 आसा जे साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड आसा तांच्यांनी ऑलरेडी डोम बांदपाक चालू केल्ले आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की अरावंड जानेवारीन भितर हो डोम खंय कंप्लीट जातलो. 185 crores तांच्यांनी इन्वेस्टमेंट केल्लें आसा आणि सद्याक तरी 80% सुमार तें काम डोम जाल्लो आसा. आणि हाजे मागीर खंय ती 44,000 एरिया स्क्वेअर मिटर एरिया ही कवर करतली आणि खंय तरी कोल पोल्युशनाचेर एक मेजर मिटिगेशन म्हणजे जेन्ना पोल्युशन जाता हे डोमान जरी अख्खो कार्गो जो हँडल जाता तो जरी कवर जायत जाल्यार पोल्युशन, डस्ट पोल्युशन हें खंय जावचें ना. ताजे भायर आमी खबर काडली की साऊथ वेस्ट रेल्वे हांगच्यान कोल व्हरता आणि MPTंतल्यान ती कोल वता बेल्लारी. ताका लागून खंय तांच्यांनी एक नवें सिस्टम काडल्या ऑटोमॅटीक कवरींग आणि ताका लागून ताडपत्री जी आसा ती सारकी टायट बांदून जेन्ना हांगच्यान भायर सरतली दे वील बी नो लिकेज आणि एक व्हेरी स्ट्रॉंग क्वॉलिटी ताडपत्री ते खंय सद्याक यूज करता. एज ऑफ नाव कंपनीची जी सुत्रां सांगता की आमचे तर्फेन वी आर डुईंग एवरीथींग दॅट वी कॅन. पूण जे MPTन अनावन्स केल्लें काल की एक डोम जावपाचो आसा ते आमी सद्याक तरी फायंड आउट केल्ले आसा. अँड द कन्स्ट्रक्शन इज गोईंग ऑन. 80% कंप्लीट जाल्लें आसा आणि सुत्रां सांगता की बाय जानेवारी फुडल्या वर्सां भितर हो डोम कंप्लीट जातलो. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. कारवारचो उद्देजक विनायक नायकाचे खुनाचे केशींतलो मुखेल दुबावीत गुरुप्रसाद राणे बुडून सोंपलो. आत्महत्या म्हूण स्पश्ट. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सांगता. मंगळारा मांडवीत गुरुप्रसादाची बॉडी मेळिल्ली. गाडी पणजे पुला कडेन आशिल्ली. हे केशींत दोग बिहारी एका आसामीक मेळून 3 धरल्यात. मुळाव्या तपासात तांकां सुपारी दिल्ली म्हूण कळटा. न्यू वाडे वास्को कॉलनीतली सुमार 545 घरां रेग्युलरायज जातली. हाऊसिंग बोर्डाच्या चेअरमॅनाक धरून माविनाचो इशू जाग्यार घालपाचो यत्न. अतिक्रमण जाला खरे, मात ते ओरिजिनल प्लॉट तांकां मेळिल्ले तांकां तरी सुविधा मेळटली म्हूण मंत्री सांगता. चडशे लोक खंय पालिकेचे कामगार. जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टरान आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान जेन्ना कॉल केला आनी सांगलें अशें सिच्युएशन आहा कितलींशींच वर्सां जालीं हे लोकांचे गांवांत घरां ना. टोटल 545 घरां सुटली आणि म्हाका दिसता ती रेग्युलरायज जावपाक जाय जाल्यार खूब पयलीं
आता तो इतलो ते कित्याक पेंडींग उरली. केन्ना केन्ना आमच्या बोर्ड मिटिंगेक जेन्ना येता तेन्ना आमी कोण एप्लाय करना आनी कोण फुडें सरना म्हणून आमी ते तशेंच दवरता. जेन्ना आमच्या मिनिस्टरान फोन करून म्हाका सांगलें बाबा हे सिरियस इशू आहा आनी करपाक जाय, तेन्ना आमी आमचो एंटायर प्रोसेस हावजींग बोर्ड आमचे ऑफिसर्स सगळे कामाक लागलेले आहात आनी बेगिनात बेगीन हेंची घरां कशी दिवपाची हें आमी आतां बसोन डिसायड करतले आनी जाता तितल्या बेगीन तेची घरां तेच्या नांवार करून दितले. माझे एकूच म्हणणे, इवन आम्ही लास्ट टाइम हांव हावजींग बोर्ड मिनिस्टर आसतना आमी डिसिजन घेतले, एन्क्रोचमेंट तरी जाला, एटलिस्ट ओरिजिनली तांकां जे प्लॉट अलॉट केल्ले, ओरिजिनली जी घरां तांकां अलॉट केल्ली ते तरी तेंचे पेपर हातीन दिवन दी. तांकां कांयच सुविधा मेळना. घरान रावन 40 वर्सां मायज ते लोक थिंगा रावतात, 30 वर्सां मायज रावतात आनी तेंच्या नांवार मेळना, तेंचे जावना जाल्यार कितें फायदो. आनी हे सगळे म्युनिसिपल वर्कर आहा ते बरो साफ सफाई ते करतात. आमची सिटी क्लीन दवरपाक आख्खे वाठारांत स्वच्छता की और बडो जे आमचे माननीय प्रधानमंत्री सांगता हे तरी आमी साकार करतले. तेंची मदत जायच पडटा आमकां आनी तेजेरूच तेंचे प्रॉब्लेम जाता तितले आमी बेगीन सॉल्व करपाक प्रयत्न करतात. ताका लागून बाबजीत आरोलकर हांगा पावल्ले आसा. म्हापसा सब रजिस्ट्रारांतल्यान चोरिल्ल्या सेल डिडांची केस पुलिशेक अजून क्रॅक जायना. चोरिल्ल्या डिडांच्यो फायली पुलिशेक पावल्यात, मात CCTV फुटेज दिनात. पुलिशेक भितरल्यांचो दुबाव. पिळर्णा रेस मागुसाच्या जमीन आणि कळंगूटच्या एका फ्लॅटाचे सेल डीड फायलींतल्यान पेपर काढून चोरल्यात. 8 दीस पयलीं म्हापसा सब रजिस्टर ऑफिसान रजिस्टरान एक म्हापसा पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट दिली की थोडे सेल डीड पेपर आहा हे चोरयेक गेला म्हणून. सो तेच्या मागीर म्हापसा पुलिसेन आतां तेतून अपडेट म्हटल्यार म्हापसा पुलिसेन रजिस्टरा कडेन जो बंच आहा तो सेल डीडाचो तो टोटल बंच आहा त्या बंचातले पेपर मिसींग जाल्या. तितूंतली 3 प्रॉपर्टी आहा भितर, 2 ह्यो जमनीची प्रॉपर्टी आहा, एक आहा ती पिलेन आनी दुसरी आहा ती रेस मागूस ह्यो जमनीची प्रॉपर्टी आनी तिसरी सेल डीड आहा ती कलांगूट हांगा जो एक फ्लॅट आहा तेजी सेल डीड आतां ना जाल्ली आहा. आतां म्हापसा पुलिसेन जेतून आतां इन्क्वायरी स्टार्ट केले आनी एकट्याक रजिस्टरान पयली कंप्लेनंट आहा तेका आपयला आनी तेजे कडेन विचारपूस करता. सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाण जे रजिस्टर डिपार्टमेंट आहा तेंच्याच भितर कोण तरी अशें हे केला आसूं म्हणून पुलिसाक दुबाव. फुडले इन्व्हेस्टिगेट हे म्हापसा पुलीस करता. प्रुडंटा खातीर ओंकार फाळके. गोंयभर चोरयो करपी एका टोळी फोंड्या पुलिसांच्या हाताक लागली. ब्रेस्तारा सिलिंडर चोरला म्हूण एकल्याक धरिल्लो. ताची चौकशी करतना हेरांची नांवां मुखार आयली. चोरां मदीं 3 गोंयकार, 2 भायले पुलिसांच्या ताब्यांत. तांच्यांनी खंय उसगांवां, बोरये, दिवचले, नारव्या देवळांनी चोरयो केल्या. चोरिल्ल्यो दिवल्यो, गाडयांच्यो 25 बॅटरी, काश्याची आयदनां आनी हेर चोरयेच्यो वस्तू तांच्या कडच्यान ताब्यांत घेतल्यात. भांगराच्या केशींनी तांचो आस्पाव आसा काय हाची चौकशी चल्ला. फोंड्या पुलिसांनी काल ज्या मनशाक सिलिंडर चोरी प्रकरणांत अटक केल्लो तेज्या उपरांत त्या मनशा वयल्यान जवळ जवळ मोठ्यो चोरयो पुलिसांच्या हातीक लागले आसा. ज्यो देवळांनी चोरी जाताले म्हणटाले इतले वर्सां कोणूच सापडना म्हणून, पण जे एका भुरग्या वयल्यान जे 5 भुरगे सापडल्या पुलिसांक तितूर 3 जाण जे आहा गोंयकार आहा, 2 जाण भायले आहा आनी तांचे कडेन जायत्यो दिवल्यो मेळ्ळ्या. त्याच प्रमाणे लोकांच्यो बॅटरी चोरी जाताल्यो त्यो बॅटरी तेंच्यांनी जप्त केल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता पुलीस आनीक शोधान आहा की आनी हेंच्यांनी कितें खंय गडीत लिपयल्लें आसा जावं आनी खंय तेंच्यांनी चोरी केल्या. तर आतां पर्यंत तेंच्यांनी म्हणलां की सिद्धनाथ देवूळ जे बोरये, त्याच प्रमाणे भुमिका नगर हांगासर उसगांव ह्या देवळांनी तेणी चोरयो केल्या म्हणून कन्फेस केल्ले आसा. त्याच प्रमाणे बिचोले म्हणटा ते, नारव्यां म्हणटा अशाय देवळांनी तेंच्यांनी चोरयो केल्ले आसा. तो पुलीस आपल्या प्रमाणान काम करता. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. म्हापशेच्या नासनोडकार ज्वेलरी शॉपातले भांगर चोरतल्यांक धरूक नायट पेट्रोलिंगाचो उपेग. चोरांचे राती अलर्ट PSIन खंय रस्त्यार भोंवतना दुबावितांक आडोवन फोटो घेतिल्लो. CCTV फुटेज आनी ते फोटो मॅच जाले. 4 राजस्थानात धरले, 2 अल्पवयीन.
1 किलो मायज भांगर आणि 12 किल रुपये जप्त, चोरांक 10 दिसाचो रिमांड. 2 दिसां पयलीं म्हापशेच्या नासनोडकर ज्वेलरी शॉपांतल्या भांगराचेर हात मारप्यांक पुलिसांनी राजस्थानसान उखल्ले. तांचे कडच्यान सुमार 1 किल भांगर आणि 12 किल चांदी जप्त केल्या. We were able to subsequently nab these people near Ajmer while they were headed towards their home. In this case, we have arrested 4 persons till now. Their details are: 1, Mr. Harji Chauhan. He is a resident of Bewar, which is a district adjacent to Ajmer. He is 26 years old. Another person who has been arrested is one Mr. Bhavani Singh, who is 18 years old. He is also a resident of that same district. And we have also arrested or apprehended 2 CCLs. Their age is less than 18 years. Therefore, we are not in a position to reveal their identities. मजगती नायट पेट्रोलिंगाक लागून म्हापशेच्या नासनोडकर ज्वेलरी शॉपांतले भांगर चोरप्यांक धरूंक मजत जाली. ते राती एक PSIन खंय रस्त्यार भोंवतना तांकां आडवून फोटो घेतिल्ले. However, because of our emphasis which has been placed on night patrolling, I have previously also in subsequent briefings told you that lot of emphasis is being put on night patrolling, because of which the Mapsa police station staff came to us and said that the descriptions which we are seeing in the CCTV footage match with 2 persons they had stopped at around 3 AM near Mapsa police station because they had found them in a slightly suspicious position. They had clicked their photographs and those photographs were available with our police staff. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जावंक जाय. दुयेंतींक आनीक बऱ्यो वैजकीय सुविधा जाय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत अकस्मात भेट दिली. हॉस्पिटलांत आनीक स्टाफ घालूंक जाय. मुख्यमंत्र्याकडे खंय तो त्या विशीं उलोवणी करतलो. विश्वजीत उलयला. विधानसभेन जे अश्युरन्स दिले की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी चॅक करतले. हांगा आमचे जे कितें स्टाफाचे कितें ओपिनियन आहा, डॉक्टरांची कितें शॉर्टेज आहे, प्रत्येक गोष्ट समजून घेवपाक म्हणून हांव आयिल्लो. चडशें रेफरल जे जाता जे आमचे कडेन सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून आमी शब्द दिल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजान जशें आमी करता तशें हांगा दोन करपाक, म्हणजे साऊथ गोवाच्या लोकांक पणजे धाडपाची परिस्थिती येवची ना. कार्डियाक एक गरजेची गोश्ट आहा, ऑर्थोपेडिक एंड न्युरोलॉजी हे 3 डिपार्टमेंट आमी जर हांगा ओपन करूं शकले आनी इंडिपेंडंट आमी करूं शकले आनी एक्झिस्टींग जे आमचे डॉक्टर एकदम बरें काम करता आपल्या लेवलाचेर, जे ICU बी आज पळोवन आयला सगळे PICU आनी जे कितें आमचे पेडियाट्रिक इंटेन्सिव केअर युनिट जे आहा, पूण त्याच बरोबर लोकांक जी सोयी सुविधा आनी त्याच बरोबर जेवणाची सोय जी आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान केला. आयज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची संख्या दिसाक म्हाका दिसता 650चे वयर ओपीडीचे जे वयर लोक जाता, म्हणजे तांकां त्याच तरेची सोय उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न सरकाराचो आसूंक जाय. आनी म्हाका दिसता हे सगळे गोश्टी फुडल्या 4-5 म्हयन्या भितर हांव मुख्यमंत्री कडेन मांडून एक विशय डिस्कस करपाचो. कित्याक केन्ना आमी डिस्कस करता पण हे इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आहा. तेंचे कडेन ऑटोमॅटीक ब्लड एनालायझराचो प्लॅटफॉर्म जो आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान धाडला, तांकां अश्युरन्स दिला की फुडले 2-3 म्हयन्यान हांगा आमी उपलब्ध करून दितले. म्हणजे गोय सरकार हिंटरलँड टुरिझमाक उर्बा दिता. गोंयांत टुरिस्ट फक्त दर्यादेगांनी न्ही, गांवांनी पावचे म्हूण यत्न चल्ल्यात. थळाव्यांक तातूंतल्यान रोजगार संधी तयार जातल्यो. मुख्यमंत्री उलयला. पर्यटन मंत्री म्हणटा गोंयचें वेगळेपण प्रमोट करूंक जाय. भौशीक पर्यटन दिसा फोंड्या पणजे कार्यावळी जाल्यो. गोंय सरकारचें इंटेन्शन आसा म्हणजे जशें टुरिझम एंड पीस आमी सातत्यान म्हणटा की इंटरलँड टुरिझम ओके हे प्रमोट करचें आनी अशा पद्दतीचे आज पर्यंत सन सँड एंड सी हे सोडून इंटरलँड टुरिझम प्रमोट करपा खातीर गोंय सरकार अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स घेत आसा. आमची ह्युमन रिसोर्स टुरिझम सेक्टरांत कशी वापरची आणि इकॉनॉमी अजूनही बूस्ट कशी जावची हाजेर भर दिता. आय फील दॅट वी शूड कम आउट ऑफ दिस थॉट ऑफ हिपोक्रेसी व्हेरी स्ट्रॉंगली. आम्ही गोंयकार and I strongly believe that we Goans are very proud of our roots and what we have. All is that we need to showcase it. We believe in Atithi Devo Bhava, and it is not only that we talk about it, we showcase it.
And you are the people who are the ambassadors to showcase this. You are the leaders in your own way to ensure that you all start getting the business and the rest opportunities for the ecosystem, the economics, and creating that particular environment for creating the right employment. मजगती पणजे वर्ल्ड टुरिझम दिसाची कार्यावळ जाली. Tourism and peace हो जेन्ना घेवन वता very clearly with the way we are talking about globally, whether it's a G20 or things which are going ahead. Tourism is one area which can foster peace and get many things together. It's something which has already been there and the transformations have been seen. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार आणि विवेक प्रभू. कोंकणी भाषेची अधिकृत लिपी म्हूण देवनागरीक मान्यताय दिवपाच्या साहित्य अकादमीच्या निर्णयाक आव्हान. ग्लोबल कोंकणी फोरम आणि मांड सोभन आयतारा मंगळुरू स्ट्रॅटर्जी थारावप चर्चा सत्र घेता. साहित्य अकादमीचे कोंकणी सल्लागार समितीचो आदलो वांगडी उदय मेंब्रे म्हणटा अकादमी नेम बदलतली अशें कोणाक दिसता जाल्यार ते पिशेपण. लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न. केंद्र सरकारान साहित्य अकादमी घडयली 1954 वर्सा 1954. तेन्ना सावन एक पॉलिसी थारायली आनी ती पॉलिसी कितें की दर भाशेची एकूच लिपी मानून घेवपाची. हें केन्ना थारायलें 1954. तेन्ना आमचें गोंय मेकळें जावंक ना आनी कोंकणीचो बी कांय प्रस्न येवंक ना एब्सोल्युटली. आज साहित्य अकादमीन 24 भाशांक मान्यताय दिल्ली आसा. 24 भाशा साहित्य अकादमीन मानून घेतिल्ल्यो आसात आनी दर भाशेक तोच नेम लागू पडटा. साहित्य अकादमीन खंयचेच एके भाशेची 2 लिपी मानून घेवंक ना. म्हणटकूच हें सगळें इग्नोरन्स. ताजे फाटल्यान आनी कितें वायट इंटेंशन आसा जाल्यार म्हाका कळना. म्हणटा वायट इंटेंशन म्हणटा तें कितें की लोकां मदीं दोशी घालपाची वो फूट घालपाची. आयज नागरी बरयतल्या मदीं आनी रोमी बरयतल्या मदीं कसलेंच केस्तांव झगडें ना. एकूच मनीस 2 लिपयांनी बरयता. म्हणटा तुमी ह्या भाशेन आमी तुमी करून गरज नासतना ह्यो दोशी घालतात आनी फूट घालतात तें सारकें न्हय. म्हजे कोताक खूब मोठी चूक करतात. निमणे फेल जातलेच पूण फेल जातना केन्ना केन्ना मनीस डॅमेज करता. फेल जालो म्हणून म्हाका बरें दिसचें ना कित्याक तूं डॅमेज करून फेल जाना. ती डॅमेज जावंक जायना. म्हणटकूच हो प्रश्न धर्मीक करपाची गरज ना आनी हो प्रश्न रोमी नागरी हांचे मदीं झूज करपाची गरज ना. तूं जाय त्या लिपयेंतल्यान तूं बरय पूण तुजी पासत साहित्य अकादमी तो नेम आपलो बदलतली अशें जर कोणूय समजतो जर जायत तर तें सामकें पिशेपणां. कित्याक एका भाशेचो प्रश्न न्हय. साहित्य अकादमीक 24 भाशा लागतात. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.